भाजपाचो दक्षिण गोंया खातीर लोकसभा वेंचणुकेचो उमेदवार नरेंद्र सावयकारान शुक्रारा दीस मुरगांव तालुक्यात आपल्या प्रचाराची सुरवात केली। वास्को शारांतलो फामाद देव दामोदराच्या आशिर्वादान प्रचाराक सुरवात केली। वेंचणुकेच्या प्रचाराची सुरवात करताना ताचे बरोबर वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी भाजपाचे कार्यकर्ते नरेंद्र सावयकारा बरोबर हजर आसले। गोंय सरकारांतल्या घटक पक्षां भितर मतभेद आसले तरी ताचो लोकसभेच्या वेंचणुकेचेर परिणाम जावचो ना। लोकसभा वेंचणुकेक ते भाजपा बरोबरच आसतले अशें नरेंद्र सावयकार म्हणटा। आमी फाटल्या 5 वर्सां भितर ज्या पद्दतीन काम केलां आनी जे जशें हांवें म्हटलें की इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या संबंधान सुद्दां जें काम केलां तें सगळें पळयत जाल्यार आमी सावथ गोंया भितरय ताचो खुबसो बेनिफीट आमकां जाला। जुवारीचो पूल आसतलो म्हणून नाल्यार जशें हांवें म्हटलें NIT आसतली, IIT सावथ गोंया भितर येता, खांडेपार पूल आसतलो, गालजीबाग दर्पण पूल आसतलो। इवन आतां हांगासरल्यान आमी पळयतात की MPT कडलो जो वेर्णापुरीच्या MPT कडेन वचपी जो ब्रीज आसा तो आसतलो, तें काम आसतलें। वेर्णाचो मिसींग लिंक आसतलो, ही प्रोजेक्ट जे आसा ते कामां जी आसात ही कामां त्या नदरेंतल्यान सगळीं म्हत्वाची आसात। आनीक म्हणून लोकांचो विश्वास जो आसा तो डेव्हलपमेंटाचेर आसा। म्हाका विश्वास आसा पूर्णपणे की जनता ह्या डेव्हलपमेंटा कडेन मोठ्या उमेदीन पळयता आनी तांकां विश्वास आसा की डेव्हलपमेंट भारतीय जनता पार्टी करतली म्हणून जनता पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीच्या हे आसा की शेवटी लोकशाही आसा, प्रत्येक जण आपल्या पद्दतीन प्रयत्न करतलोच, पूण आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमी ह्या इलेक्शनान जिखतले। दक्षिण गोंयान आपणे फाटल्या 5 वर्सांक जायतो विकास केला। आपणे केल्ल्या उदरगतीचे फळ मतदार आपणाक परत एक फावट खासदार म्हूण वेंचून दितले अशी आस्त सावयकारान उक्तायल्या। In a coalition there may be some issues, but still in spite of that we have been able to resolve the issues. And for last 2 years we have been able to give a continuous and development oriented government to the state. And I'm quite confident that all the alliance partners will come together, will sit together and definitely will work together for the victory of both the seats in the coming Lok-Sabha elections. मीन खणीच्या संबंधान गोयच्या मीन खणीचो विशय सुटावो करपा खातीर भाजपान आनी आपणे जायते प्रयत्न केल्यात। गोयच्या मीन खणीचो प्रश्न बेगीनाच सुटावो जातलो अशें सावयकारान सांगलें। हांव पयल्या दिसा पासून सांगत आयिल्लो आसा की मायनींग इश्यू हो सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाक लागून तयार जाल्लो प्रश्न आसा आनी तेजे उपरांत फाटल्या वर्सभर वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी सगळ्यांनी मिळून हेचेर प्रयत्न केल्लो आसा की कसो हो प्रश्न सुटावो जावपाक शकता। आनी हे प्रयत्न लिगल म्हणजे कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान आसतले आनी बाकीच्या माध्यमांतल्यान आसतले सुटावो करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। म्हाका दिसता की लोकांकूय हेच्या संबंदांतली पूर्ण म्हायती आसा आमी केल्ल्या प्रयत्नाची। मुरगांव तालुक्यांतल्या मतदारांनी 4 आमदार भाजपाक वेंचून दिल्यात। ताचो लोकसभा वेंचणुकेक खूब फायदो जातलो। सगळ्यांत चड मतां मुरगांव तालुक्यांतल्यान मतदारांची भाजपाक आसतली अशी आस्त आमदार कार्लोस आल्मेदान उक्तायल्या। मुरगांव तालुक्यात चार सीट दिल्यात BJPची, एक दिल्या मुरगांव, एक वास्को दिला, दाबोली दिला आणि कुट्टाळे दिला। अजून फक्त MP इलेक्शन आमी हे तालुक्यात लीड आसतले।